आप पक्षाच्या एल्विस गोमसान आपल्या कांय वांगड्यांच्या सयत शुक्रारा केप्यां डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन पत्र भेटयलें। केप्यां वावुर्ले गांव सरकाराच्या सगळ्या सुविधांपासून वंचित आसा। राज्यांत उदरगतीच्या नांवान फक्त भ्रष्टाचार चल्ला। गांवांनी कांयच उदरगत जाल्ली ना। गांवांतले लोक मुळाव्या सुविधांपासून वंचित आसा म्हण कांय लोक कागाळ करतात। आम्ही आज डेप्युटी कलेक्टराक एक निवेदन दिलां ते सरकार पर्यंत पावोवपाक। वावुर्ला गांवांत पळयलें जाल्यार कांयच सुविधा ना आज ह्या शेंकड्यान। आनी जेन्ना गोंयान म्हणटा हे डेव्हलप्ड गोवा, हे कसले डेव्हलप्ड गोवा? आनी हे डेव्हलपमेंट घेवन सरकार जे वाजयता बँड ते हांगा ह्या गांवांत येवन पळोवचें। आज 20 वर्सां आमदार म्हणून आसा, तरी परिस्थिती थंय टॉयलेट ना, लोकांक ती उदकाची सुविधा ना, थंय मेन म्हणटा ती इस्कॉल ना आनी भलायकेची कांय सुविधा ना, जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट चल्ला हे आज आमी हायलायट करून तांचे मुखार दवरलेले आसा। आमी समजता हातून राजकीय कांय हेतू ना, हे लोकांचें बरेपण जावचें म्हणून हे आज सगळे आमचे आम आदमी पार्टीचे जॉन जावं, रुपेश जावं, राजश्री आनी हे सगळे दिसता ते आज मुखार सरून हे दिलां। इतलें तरी दाखोवपाक की ह्या गांवांनी आजून कांय बरेपण पावूंक ना आनी सरकारान जर फाल्यां क्लेम करीत की गोवा इज डेव्हलप्ड, गोवा इज अ जोक। वावुर्ल्या गांवांत 15 वर्सां फाटीं 500 मिटर सुवात इश्कॉलाच्या कामा खातीर सरकाराक दिल्ली, मात अजून इश्कॉल सारकी मुळावी सेवा ह्या गांवांत ना म्हण थळावे लोक विटल्यात। गांवची लोकांनी आपल्या गांवांत आपल्या भुरग्यांक एक इस्कॉल मेळपा खातीर सुमार 15 वर्स फाटीं सरकाराक 500 मीटर जमीन दिल्ली, अजुनूय थिंगा इस्कॉल जायना। सरकारा कडेन पयशे ना, वो सरकाराक खंय तरी इच्छा ना। सरकार म्हणटा की वर्साक कितलो ट्रायबल सप्लायन फंड येता, पूण इवन 30% फंड युटिलायज जायना। आतां सरकाराक समज इच्छा आसा जाल्यार ताणें जी 500 मीटर लोकांक जमीन दिल्या ते 500 मिटरां भितर ताणें एक इस्कॉल, एक बालवाडी आनी एक हेल्थ सेंटर बांदचें आनी लोकांक एक सुविधा दिवपाचो प्रयत्न करचो। आतां इस्कॉल नाशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक शिकोवपा खातीर खंय तरी लोकांक दुसरी सोयऱ्यांगेर दवरची पडटा। अशें करून जो डेव्हलपमेंट जो जावपा जाय आशिल्लो तो खऱ्या अर्थान ह्या लोकांचो डेव्हलपमेंट जालो ना। रस्तो सारको रस्तो वचपा रस्तो ना, जे इलेक्ट्रिसिटी आहा ती खंय तरी एके कडेन दोंगरा लागता, म्हणटकीच सरकार ताबडतोब हाजेर खंय तरी सोल्युशन काडटलो आनी ह्या लोकांक ज्यो गरजेच्यो सुविधा त्यो दितले अशें आमी आशा बाळगितात। आनी तेच आशेन आमी आज डेप्युटी कलेक्टराक निवेदन दिलां तें ताणें सरकारा मुखार मांडपा खातीर। आयज आम आदमी पार्टीन एक रिप्रेजेंटेशन दिलें इन रेस्पेक्ट ऑफ वावुर्ला विलेज, आमची केपे तालुक्यान आसा। तांचे उदकाची, एज्युकेशन फॅसिलिटीज, रस्त्याची तांची अशी कागाळ आसा। ताजेर तांणी आमकां रिप्रेजेंटेशन दिलें। त्या वेरियस डिपार्टमेंट जे आसा, कन्सर्न डिपार्टमेंट तांकां हांव धाडटा आनी मुखावेली जो आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक करून घेता। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।